प्रितीच्या आश्टानू आमी साडेकाळाच्या निमण्या आयतारांत भितर सरल्यांत आनी ह्या आयताराक आमी आमच्या राजाची परब आमी समोर उपता आनी आयच्या दिसाक ही परब आमी समोर उपतना एक ल्हानशी गोडणी आनी राजाची एक गोत तुमच्या सवें दवरूंक सोदता। एक पावटी एक व्हड राजा आसलेलो आनी राजा सदांच चिंत्तालो आपलो जी पोरज आसा ती बरी पोरजा म्हणून। देखूनच त्या पोरजेची चवकशी करूंक कितली बरी ती एका दिसाकूय रस्त्यार तो कुशीक लिपून रावलो आनी रस्त्यार एक व्हड फातर आसलो आनी कुशीक लिपून तो रस्त्यार येताले वेताले तांकां पडयतालो पूण ताजे शिपाई थंयसरल्यान चलून वेताले पूण कोणेच तो फातर काडूंक ना। कितलेच गिरस्त मनीस थंयसर चलून गेले पूण तांणी तो फातर आडकुयेचो काडूंक ना। पूण एकलो गरीब मनीस वेतालो जो भाजी विकतालो ताच्या माथ्यार भाजी आसलेली तो चलून वेतालो। अवचितूच ताणें तो फातर पडयलो आनी चिंतलें कोणाकूय तरी आडकूय जातली, कोणाकूय तरी हो फातर आड्डतलो। देखूनच ताणें तो फातर काडलो आनी काडटना ह्या राजान ताका लिपून पडयलें। ताज्या माथ्यार हे भाजयेचो पेज आसलेलो तो सगलो ताणें काला धरलो आनी हो फातर कुशीन काडलो। अवचितूच ह्या दादल्याकूय एक ल्हानशी थंयसर चीट मेळ्ळी आनी मागीर ल्हानशें एक पर्स मेळ्ळें। ताणें तें पर्स उगडलें आनी चीट वाचली। वाचल्यार राजान अशें थंयसर बरयलेलें तूं एक बऱ्यांतलो बरो मनीस दुसऱ्या सवें हुस्को दाखयता, तुजे बरे कन्ये लागून ह्या पर्सांत हांवें सगळें भांगार तुका दवरलें आसा। हय म्हज्या भावा भयणीनो, तेन्नाच ह्या दादल्याक कळ्ळें जेन्ना आमकां बरी संदी आसा ताजो आमी उपयोग करतात तेन्ना आमी सगळीं गिरेस्त जावंक शकतात। हय म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसाक हीच राजाची परब आमी समोर उपतना आमकां सगल्यांक हो राजा पयलो संदेश दिता। तो म्हणल्यार आमकां ह्या राजान सगल्यांक व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें फावो केलां तें म्हणल्यार आमचें दर एकल्याचें जिवीत। जेन्ना ह्या जिवितान आमकां सगल्यांक देण्यांनी बरेपणांनी ताणें आमकां भरलेलीं आसात पूण जायते फावटी आमी सगळीं आपलेपणान भरलेलें जिवीत जियेतात। जायत्यो संदी बरेपण करूंक ह्या राजान आमकां फावो केल्ल्यो आसात पूण आमी करूंक सोदिनात कित्याक आमी ह्या संवसारान सगळीं आपलेपणान भरलेलीं आसात। म्हणटच पयली वस्त आयच्या दिसाक ती म्हणल्यार हें जिवीत आमकां राजान दिल्लेलें आसा तें सगळें बऱ्या कामां बरी संदी दिल्ली आसा ताजो उपयोग आमी करूंक हो राजा आयच्या दिसाक आमकां उलो मारता। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त हो राजा आमकां सांगता तो म्हणल्यार आमी घडये संवसाराची खंयचीय वस्त जी आसा ती आमची घडये म्हत्वाची केली जाल्यार कसल्याच फायद्याक आमकां पडची ना पूण आमी सदांच राजाक आमच्या जिविताचो दोनी करूंक गरज आसा। आमी तर ह्या राजाक आमच्या जिविताचो दोनी केलो आनी ताजो आमी पाटलाव केलो जाल्यार राजान जें आमकां बासायलां तें सर्गीचें राज म्हाका आनी तुमकां फावो जावंक शकता। जाल्यार आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमकां मागुया ती म्हणल्यार हे राजाक आमच्या जिविताचो दोनी करुया। न्हय ह्या संवसाराच्यो वस्तू पूण सदांच हे राजाक आमी धरून ताजो पाटलाव आमी करूंक दुसरी वस्त आमच्या जिवितान आमी मागुया। आनी आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार ही परब आमकां सगल्यांक सांगता जें आमकां जिवीत दिलेलें आसा, देणें आमकां फावो केल्लें आसा, बेसांव आमकां फावो केल्लीं आसा ताजो उपयोग करतलो जाल्यार ह्याच राजाची बरी खबर संवसारान परगट करून ताची बरी खबर आमच्या जिवितान आमी जिवंक गरज आसा। तेन्नाच हे राजान आमकां बासायलेलें सर्गीचें राज आमी सगळीं जोडूंक पावतलीं। जाल्यार मागुया ह्या काणयेन सांगलां ते प्रमाणे घडणेन आयकलां ते प्रमाणे ह्या दादल्या भाशेन जी संदी आनी सयेक आमकां फावो केल्लो आसा तोच आमी घेवन बरे भाशेन ही राजाची परब समोर उपतना आमी सगळीं आमचे जिविताचे देणें हेच राजा पासत जिवंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक आनी परबेच्या दिसाक मागुया।